बागीवन पावलून तेसोलिकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप। भावा भयणीनो, बरोवचो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी खंयची बरी जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय। जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता। तेच परी जेजूचेर बावाड दवरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बाराबर परतून हाडटलो। सोम्याचे शिकवणांतले आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांत तीं मेल्यांत तांचे आदीं वेचना, तर हुकूम परगटल्या महादेवदूतांचो ताळो घांसतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाड दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं। त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बाराबर कुपांचेर उखलून व्हरतले। अशें आमी सदांकाल सोम्या बाराबर आसतले। देवाचें उतोरें। देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: प्रितुमेचे मनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर हो पळे येता। नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात। शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोत गितां गायात। ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमदें गाजोयात। सगल्या पोरसांक कळोवयात ताची कौतीक विस्मिता। सोबाब, प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता। परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बेन दवरचें? राष्ट्राचे देव कोण जाणोय? काण्यांतलो फकत भावल्यो। पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात। सोबाब, प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता। स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासो आख्खो संवसार, खूब बदला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण। फळां सोयत पिकार जमीन, भुरकुटू आनंद भरीत, रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगुटू खुशाल भरीत। सोबाब, प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता। मनसुबी प्रितुमेचेर सगली न्हीद संवसाराची, पोरसांची कोरशाक जोडटी, परमेश्वर हो पळे येता। सोबाब, प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता। उद्गार। सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा। गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। तो नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो। आपले संवय प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो। इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत ताका काडून दिलेलें आनी पुस्तकाचो कवळो उस्तिताना
अशें बरयलेलें आसा तें स्वाद ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवन, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे उपकाराचे वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कळो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेले सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पाळोवन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण मागीर तीं म्हणूंक लागलीं, जेजूचो पूत न्हय रे हो? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेरनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुजे खाशा गांवाघरा कर. ते फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपेता नोगरांतले विधवांक काडून तांतले एकली सुरशी देवान एलिजाक धाडलो. तशेंच एलिजो प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कडकारां आसलीं, पूण सिरेच्या नांवाक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून ताणें तांकां नोगरा भायर घालो. तांचें नोगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराचेर मातयेर तावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको ताचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, एका प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान ना. नियाळाक आदार. आदल्या करारांत जुजे आपली सपनां आनी बापायचें बरेंपण आपल्या भावाक वांटतालो, देखून ताच्या भावांक तें माननासलें. इजिप्तकारांक मोजीस हेब्रेव लोकांक बरो करता तें पळोवन राग येतालो आनी तांकां वायट दिसतालें. महात्मा गांधी आपल्याच भारत देशांत शांती खातीर वावुरता आनी नॉन व्हायलन्स वापरता म्हूण दुसरे फुडारी क्रोधान भरताले. ताची शांतीची शिकवण आयकनासली. मदर तेरेसा कोलकाता शारांत दुबळ्यांची सेवा करता म्हूण तांचोच लोक तिचेर तिडटालो आनी तिका वायट नदरेन पळयतालो. पावलो आपले चितींत सांगता, धीर धरात, भियेनाकात आनी फाटीं सरो नाकात. जेजूची उतर आयकून घेवन ते जिवंक वावुरतात. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या खाशा गांवांत देवाचें उतर परगट्टा आनी न्हूच देवाचें उतर, पूण आदल्या करारांतलें कितें घडलें तें लोकांचे तोंडार मारता आनी लोक हें सोत वळखून सोदिना. जेजू फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक आदलें सोत वळखूंक उगडास करतना ते ताचेर कळपतात आनी ताचेर विरुद्ध जातात. आमकांय जायते फावटी धर्माची सोतां वळखूंक अवघड जाता. प्रवादी आमकां सांगतात तें आयकूंक आमचीं मनां जड जातात आनी जायते फावटी आमी प्रवादीक ताळो बंद करूंक सोदता. जेजून कोणाकूच भियेनासतना आपलो ताळो वयर उबारलो आनी लोकांक ह्या सोताचें उगडास केलो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाचें उतर पदवेदार तें परगट्टल्यांक मान रेस्पेद दिवन जिवीत बदलूंक वावुरया.